रिपोर्ट आयलो तितून आयले की जी एक्सिडंट जाला बाणस्तारी तितून एक कोण तरी एडवोकेट आसा जो ड्रायव्हर खंय चेंज करपाच्या हितून आसा आनी तो पॉलिटिकल पार्टीचो खंय लिडर म्हणून खंय तरी तुमचो चेहरो मुखार येता अशें जेन्ना कोण तरी नांव घेता. हांवें सकाळी इनफॅक्ट सकाळी न्यूजपेपरूय वाचिल्लो आनी म्हाका सकाळी आय इग्नोर्ड इट मातशें बीन लॉयर म्हणून आज खूब भरपूर पॉलिटिशियन आसा काँग्रेसांनी आसा बीजेपीतय आसा हांवूय एक लॉयर आसा आनी म्हाका दिसता मॅटर इज गोईंग ऑन ऑफ दॅट एक्सिडंट केस पीपल आर अवेर हू इज द लॉयर हू इज रिप्रेझेंटींग देम पण अनफॉर्च्युनेटली आता एक वर 2 वरां जाली 3 वरां आज जाली हांव आयटी सेल बीजेपीचे जे लोक आसा तांची एक पोस्ट क्रिएट केला आनी आय जस्ट फॉरवर्डेड टू मी वन मिस्टर आतिश शेळगांवकर एज फार एज आय अंडरस्टँड ही इज ऑफ बीजेपी आयटी सेला आसा तो व्हडले पोस्ट घालता हो शेळगांवकर म्हणटा शेम ऑन अमित पालेकर आनी पोस्ट घाला सकाळचो न्यूजपेपर म्हाका आतिश शेळगांवकराक विचारपाक जाय पुलिसान सांगला तुका हांव म्हणतो आय बीन फायल अ कंप्लेंट अगेन्स्ट दीस पर्सन म्हणजे तुम्ही क्रिएट केला काय हो न्यूज की म्हाका कनेक्ट करपाक हाजे कडेन हो तुम्ही म्हणून कसो कळ्ळो तुमकां डीवायएसपीन सांगले तुमकां पीआय गावडेन सांगले की हांव म्हणतो पॉलिटिक्स करा कोण तरी मेल्या कोणाचे तरी जीव गेल्या ताजी पॉलिटिक्स करनाका. This is not the time to do politics and I am sure this post is doing rounds only with BJP IT cell. I condemn this act. पण मेला ताजो पॉलिटिकल यूज केन्ना करपाक जायना आणि certainly not to defame somebody. What if my child reads this? What if my wife reads this? हांचे तुका पडून गेले ना आमकां पर्सनल लायफ ना रे हातून म्हजें नांव घाला हांव गेल्लो थंय ते ड्रायव्हर पण रिप्लेस केला म्हणटा तुमकां कशें कळ्ळें हें सगळें आर यू इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स पोलिसांची इनकॉम्पिटन्सी तुम्ही दुसऱ्याक पॉलिटिकली यूज करपाक सोदता इफ पोलीस आर इनकॉम्पिटंट टू इन्व्हेस्टिगेट सर्टन क्रायम्स और वॉट एवर दॅट हॅज हॅपन व्हेरी अनफॉर्च्युनेट वॉट हॅज हॅपन यू आर गोइंग टू रिलेट इट टू पॉलिटिकली तुमचो सीएमाक विचारा why he is not able to guide as a home minister the police officers to find out what the correct situation is why relate it to me I just read this post म्हाका आता एक प्रश्न तुमकां तुम्ही असा रिलेटेड खंय केस बीन तुम्ही हँडल करता रोटरी क्लबाचो मेंबर आसा एक्सेप्ट दॅट आय एम नॉट रिलेटेड टू दिस केस इन तुम्ही मॅटर तुम्ही घेतलाय हँडल बीन Certainly not. I think somebody is representing him. I'm sure the matter is being argued. There is a what? Just now I got a news that the bail has been rejected. हांव तुमचे बरोबर आसा. So हे म्हाका प्रश्न हो येता की फक्त बीजेपी वाल्यांकच कित्याक दिसता तो हांव म्हणून where the accused were arrested, how the accused were arrested, who is that person, find out. You are part of investigation process. This question I want to ask these people who are raising this question. It's very, I feel very angry about it. मेल्ल्या मनशाकूय तुम्ही सोडणार आहे मेल्ल्या मनशांक तरी सोडा ते बाबडे दुकान आसा थंय कोण मेल्या ते बरे आमचे खंय फ्रेंडशिप कोणाकडे आसा रिलेशनशिप आसा हाजो अर्थ वी आर पार्ट ऑफ दिस स्टुपिडिटी दॅट यू आर पोस्टिंग इट्स व्हेरी अनफॉर्च्युनेट तुम्ही क्लेम करता स्टुपिड आय कॉल नो आय एम टेलिंग यू तुम्ही हांवें त्या दिसा म्हणिल्ले अनाडी लोक जर तुमचे आसा जर तुमच्या आयटी सेलांत जाल्यार त्या अनाडी लोकांक फक्त शिक्षण दियात बिफोर मेकिंग सच एलिगेशन्स. ओके सो तुम्ही क्लेम करता की बीजेपीचे जे आयटी सेला ते तुमचे नाव घाण करता म्हजें नाव घाण म्हणजे खंयच त्या पोस्टान ना त्या पीआय तुम्ही म्हजे समोर फोन लायत ना ते गावडे कोण हांव आयिल्लो कोण घेवन आयिल्लो ताका कित्याक आयिल्लो कसो आयिल्लो डीवायएसपीक जर आसा जाल्यार ताका विचारा फोन आसा पोलीस ऑफिसरांचे फोन नंबर आसा आय थिंक इज मिस्टर गावडे न्ही मोहन गावडे म्हणून कोण इन्व्हेस्टिगेटिंग ऑफिसर आसा ताका विचारा कशें जालें खंयच्यान आयले खंयच्यान हो विषय आयलो हो विषय जर खंय तरी जाला क्रिएट आनी तो जर इट इज कवर्ड बाय ओनली फ्यू एक्सेप्ट दॅट यू ऑल डिडंट इवन हियर अबाउट ऑल दीस थिंग्स देन वाय सडनली आयटी सेल अँड पीपल हू आर रिलेटेड टू आयटी सेल ऑफ बीजेपी आर पोस्टिंग दिस दॅट मीन्स देर इज सम पॉलिटिकल वेंडेटा दे वॉन्ट टू प्ले अपॉन द डेथ ऑफ इनोसेंट 3 गोवन्स and others who are fighting battle for life. It's a complete अमित बाब किती असं जाणा फ्रेंडशिप नसता तर काय नसतं प्रश्न हो असा की असल्या गोष्टी करपाक जाय अमित बाब कोणीच करपाक एकूच कितें जाणा तो न्यूजपेपरार आयला पळया सो तो कोण तरी आसतलो म्हणटा तुम्ही काय बेस्ट क्रिएट केला आता दिस टू आय थिंक आय रेड इट ऑन टाइम्स ऑफ इंडिया आय रेड इट ऑन लोकमत दोन्ही पेपरांनी हाजो सोर्स रिव्हील करपाक जाय की हें जालें काय ना हे अशें घडलें काय ना हे पीआयन तांकां सांगले तांकां डीवायएसपीन सांगले हे अशें घडलां म्हणून कोण आयिल्लो कसो आयिल्लो कित्याक आयिल्लो पीआय हॅज सेड दॅट ही हॅज अरेस्टेड दीस एक्यूज फ्रॉम तालिगांव सो हाव इज दॅट person is claiming or whoever these reporters are or whoever these IT cell people are of BJP
मेकिंग दीस पोस्ट अँड सेंडिंग इट्स व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. चुरचुऱ्या दिसता म्हाका तांचे, कारण कोणाचें मरण आनी कोणाचो पॉलिटिकल फायदो कसले पूण दिस हॅव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली. अमित बाब तुका कित्याक लिंक करता अशी म्हाका तुम्ही विचारले आता ना तो पोस्टर पोस्टांनी तुमकां कित्याक लिंक केला काय म्हणटा? I don't know. See, हांव तुमकां हो पोस्ट दाखयता. शेम ऑन अमित पालेकर म्हणटा तो. शेम ऑन अमित पालेकर म्हणपाक तूं कोण रे? पण तुमकां हांव म्हणून तुका कोणी सांगलो? पुलिसान सांगले आय वॉन्ट टू आस्क दिस पर्सन टू कम विथ मी टू पुलीस स्टेशन. आय चॅलेंज दिस आस्तीश तुळशीदास शेळगांवकर. प्राऊडली आयटी सेलाची टीम बसता तेन्ना हाजो फोटो आसता. म्हजे बरोबर यो. Or else you will have to answer this question with the police station. Who gave you this information to say shame on Amit Palekar? This is false propaganda. You come with me to PI. Let PI say that whatever that happened was I am involved. अरे तो आज एक्यूज आसा, ताचे बरोबर कोर्ट डील करता, लॉ डील करता. तुम्ही एज अ कॉम्पिटंट पोलीस ऑफिसर जर आसा तर तुमकां सगळें खबर आसूंक जाय. लेट अस फायंड आउट व्हॉट द ट्रूथ इज. अमित बाब तू खंयचं ना म्हणटा पळय ते मॅटर तुमकां खबरच ना. तुम्ही केस हँडलूय करना काय ना काय. पण तुमकां कित्याक लिंक कित्याक केलं काय म्हणटा हेणें? तांकां दिसता खंयच्यान लिंक केला. आय रियली डोंट नो द सोर्स. आय वॉन्ट टू आस्क हिम फ्रॉम वेर इज ही सेईंग ऑल दिस थिंग की वो हांव म्हणून. लेट द पेपर से दॅट इट इज मी. लेट द न्यूज टाइम्स ऑफ इंडियान म्हणपाक जाय अमित पालेकर, लोकमतान म्हणपाक जाय तो अमित पालेकर, पीआयन म्हणपाक जाय तो अमित पालेकर, डीवायएसपीन म्हणपाक जाय तो अमित पालेकर, जो कोणी तरी म्हणपाक जाय तो अमित पालेकर जे हू ट्रायड टू डू दिस. वाय बीजेपी आयटी सेल इज सेइंग इट इज अमित पालेकर. खंयच्यान दिसलें अंतर्यामी तुम्ही? You are smarter investigative officer, then help the investigation. Don't try to malign and defame the political leaders just for your political gain. परत एकदा सांगता, एक जाणांचो जीव गेला, दोग जाण थंय जिवा खातीर धडपडटा, तेन्ना ताचो पॉलिटिकल फायदो करपाक जाय. पॉलिटिकल यूज करता जाल्यार ताचे तुमकां पाप लागतले. पाप लागतले इज अ वर्ड विच आय एम युजिंग to those people.